नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया। 4 वरांच्यो खबरो। कोकण रेल्वे मार्गावेली एर्नाकुलम पुणे रेल्वे एक्सप्रेस ही रेल्वे गाड्याक गोंयांतल्या 3 स्थानकांचेर थांबो दिवचो अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत केली। सध्या ही गाडी गोंयांत फक्त मडगांव स्थानकाचेरच रावता, ताका लागून उत्तर गोंयांतल्या प्रवाशांची गैरसोय जाता हाचे कडेन लक्ष ओडलें। Currently, there is no direct rail service connecting North Goa district to Pune, which forces thousands of passengers to travel to Madgaon in South Goa district to board this train. This situation leads to longer travel times and higher cost. Passengers from North Goa often have to choose between taking a direct bus to Pune or traveling to Madgaon in South Goa district first, both of which are inconvenient and expensive. During peak season, bus fares increases significantly, adding financial burden on passengers. Without a direct train connection, North Goa residents must make a trip to Madgaon in South Goa district before continuing their journey to Pune, which adds considerable time and increased fatigue. Alternative transport like buses or taxi further increases passenger budgets. Students, professionals and even patients traveling between North Goa district and Pune face significant inconvenience. 2024-25च्या केंद्रीय अदमासपत्रकांत खेडेगांव आनी शारी दोन्ही वाठारांच्या उदरगती खातीर अर्थीक तजवीज केल्या अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां। पीएम आवास येवजणे खातीर 3 कोटी अतिरिक्त घरां बांदपा खातीर खासा अर्थीक तजवीज केल्या अशें निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। Growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत रेल्वे मंडळ दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडलें। रेल्वेक अधिक सक्षम करपा खातीर ही दुरुस्ती करप गरजेचें अशें रेल्वे मंत्री वैष्णव हांणी दुरुस्ती विधेयकाचें समर्थन करताना सांगलें। अगर 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। और जब 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे। एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी। दिल्ली मध्य घोटाळ्यांत फाटल्या 16 म्हयन्यां परस चड काळ बंदखणीत आशिल्ल्या मनीष सिसोदिया हांकां आयज थाकाय मेळ्ळी। सर्वोच्च न्यायालयात तांणी केल्ल्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाल्या उपरांत तांकां 10 लाख रुपयांच्या व्यक्तिगत जात मुचलक्याचेर जामीन मंजूर जालो। तांचे वकील ऋषिकेश कुमार हांणी ह्या निर्णयाविशीं अदीक माहिती दिली। जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया
जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीची बसका आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला पर्वरे मंत्रालयात जाली। ह्या बसकेक येणावळ मंत्री आतानासिओ मोन्सेरात आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। अंदू पावसान वर्सुकी सरासरी हुपून बऱ्याच जाग्याचेर पालसणां, घरां आणि झाडां हुमटून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। ताचो नियाळ मुख्यमंत्र्यांनी घेतलो। 70 तालुक्यांत 3 जाग्यांचेर पालसणां कोसळून लुकसाण जालें। पुराय राज्यांत जाल्ल्या लुकसाणीचो नियाळ घेवपा खातीर नेमिल्ल्या समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड दिवपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी आयज जाल्ल्या बसकेत घेतलो। बसके उपरांत तांणी खबराकारांक ही माहिती दिली। डॉक्टर M.K. जनार्दनन, इवन दो NITतलो मेंबर आशिल्ले, राजू चतुर्वेदी आणि डॉक्टर प्रणब मुखोपाध्याय हे सगळे प्रायव्हेट मेंबर ह्या कमिटीचेर आमी अपॉइंट केल्ले। तांच्यांनी साट्रा हांगासर जाल्लो लँडस्लायड ऑलमोस्ट 2 वरां चलोन वचोन थंयसर प्रॅक्टिकली पळयलें आनी कित्याक लँडस्लायड जालो ताची वेगवेगळी कारणांय सोदली। हाजे मेंबर सेक्रेटरी आशिल्ले बाब आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी बाब डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम हे टोटली ही टीम कोऑर्डिनेट करताले। कॉप्टेड एक्सपर्ट मेंबर दिलीप आरोलकर आणि डॉक्टर मनोज इब्रामपूरकर हे ताजेर कॉप्टेड मेंबर आशिल्ले। मामलेदार 70, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 70 आणि अदर ग्राउंड स्टाफ ह्या सगळ्यांनी तांकां मदत केली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय कुशळटाय आणि उद्देग खात्याच्या मुखेल कार्यालयात भेट दिली। तांणी ह्या वेळार खात्याच्या वतीन सुरू आशिल्ल्या उदरगतीच्या आणि उद्देजक विशयक गजालींचो नियाळ घेतलो। अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करून सामान्य लोकांक बरी सेवा दिवची अशी सुचोवणी केली। स्किल डेव्हलपमेंटाच्या हेड ऑफिसात हांव मुद्दामून आयिल्लो सकाळी, जेणे करून हांव म्हज्या पूर्ण डिपार्टमेंटाची प्रॅक्टिकली थंय वचून रिव्ह्यू घेवपाक हांवें सुरवात केला। आणि त्या खातीर हांव सगळ्या स्टाफा कडेन तांचो रोल कितें, तांचें काम कितें करता हेजेरूय उलयलो। आणि एकंदर म्हज्या लक्षांत आयलां की थोडेशे ग्राउंड लेवलाचेर वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर आनी हेंच्यांनी आहा पळय न्ही, प्रॅक्टिकली थंय वचपाची गरज आसा। एकंदर 10 ITI आणि 10 ITIतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे वेगवेगळ्या स्किलान ट्रेन करता। म्हाका दिसता हेन्सफोर्थ हांव सगळ्या ऑफिसांनी म्हणजे म्हाजी डिपार्टमेंट्स आसा तितूर प्रायोरिटी दिवन वतलो। बाकीच्यांनी वतलो बट म्हाज्या डिपार्टमेंटांनी प्रायोरिटी दिवन त्याच बरोबर बाकीच्या ऑफिसांनी विजीट करतलो, इन्क्लुडींग ग्राउंड लेवलाचेर जी ऑफिसर्स आसा म्हणजे तालुका लेवलाचेर ITI आसा थंयसरूय विजीट करतलो, जेणे करून ते मॉनिटर जावपाक जाय आनी आमचे प्रिंसिपल्स आनी ते आपलो रोल जो आहा पळय न्ही तो तेंच्यांनी परफॉर्म करपाक जाय। गोंयांत उटंगराचो पावस सुरू आसतनाच दूधसागर घसघशा लागीं मालवाहू रेल्वेचे 3 डबे रुळावेल्यान घसरल्याची खबर मुखार आयल्या। सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जावंक ना। ह्या अपघाताक लागून वास्को निजामुद्दीन आणि निजामुद्दीन ते वास्को ह्यो दोनूय गाडयो वेगळ्या मार्गान वळयल्यात। आयज दनपारां 11 वरांचेर ही घडणूक घडली। ह्या अपघाताक लागून वास्को हुबळी मार्गावेली रेल्वे येरादारी थांबोवन दवरल्या। सांज मेरेन वाट मेकळी जावपाचो हावेस अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। अपघातग्रस्त मालगाडयेन कोळसो भरिल्लो आशिल्लो आनी तो कुळे मार्गावेल्यान व्हरपाचो आशिल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या। आणि आता खबर ऑलिंपिकातली। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीत भालोफेकपटू नीरज चोपडान इतिहासीक कामगिरी करून रुपया पदक मिळवलें। काल जाल्ल्या निमण्या सामन्यात नीरज चोपडान दुसऱ्या थ्रोत 89.45 मीटर भालोफेक करीत मोसमांतली सर्वोत्तम कामगिरी करून ह्या सर्तीत देशाक पयले रुपया पदक मिळवून दिलें। ह्या पदका सयत ताणें ऑलिंपिकात सेगीत दुसरें पदक मेळ्ळां। हाचे पयलीं 2020 वर्सा टोकियोत जाल्ल्या ऑलिंपिक सर्तीत नीरज चोपडान भांगरा पदक मेळयल्लें। ताच्या यशा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्या। मजगतीं ऑलिंपिक सर्तींतल्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान कांश्या पदक मेळयलां। ह्या विजया सयत भारताच्या खात्यांत आतां 4 कांश्या पदकां जमा जाल्यात। काल स्पेना आड जाल्ल्या लढतीत भारतीय पंगडान 2-1 गुणांनी जैत मेळयलां। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हॉकी पंगडाक परबीं भेटयली जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरध्वनी वेल्यान संपर्क साधून हॉकी पंगडाचो कर्णधार हरमनप्रीत सिंह आनी तांच्या खेळगड्यांची तुस्त केली। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक
1995 म्हळ्यारच 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.